गोयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत कोट्यांनी रुपया खर्च करून केरी तेरेखोल पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली। पूण ह्या पुलाचें काम फाटल्या कांय वर्सां सावन अर्द्यारूच पडलां। ताका लागून तेरेखोल वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। सरकारान बेगोबेग हो पूल बांदून पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। केरी तेरेखोल ह्या पुला खाली आसा। हो पूल अर्धवट स्थितीत आहा। तेरेखोल न्हंयचेर तत्कालीन आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ह्या पुलाचो बुनियादी फातर बसयल्लो आनी त्या काळान पर्यावरण खात्या कडल्यान हाका परवानो मेळोंक नाशिल्ल्यान गोवा फावंडेशन संघटनेन आनी पर्यावरण प्रेमीन ग्रीन ट्रिब्युनलान याचिका दाखल केल्ली आनी ह्या पुलाच्या कामांक स्थगिती मेळिल्ली। त्या उपरांत पर्यावरण पूरक असो दाखलो मेळ्ळ्या उपरांत ह्या कामांक गती दिवपाक जाय आसली, पूण फाटल्या 5 वर्साच्या काळात सरकारान ह्या पुलाक गती दिवना। निदान आता तरी ह्या पुलाच्या कामांक गती दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करीत आसात।